करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावल्या वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊं दी जागे जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे नमस्कार. जायत जागे प्रोग्रामांत अरविंद भाटेकाराचो तुमकां येवकार. आयचो आमचो पयलो विशय आसा मिनाच्या वाठाराचेर अर्थीक सूर्य उदेतलो काय दिसता. पळयात तो व्हिडिओ. दोळ्यार काळी पट्टी बांदून न्याय अन्याय चोखता हांव. दोळ्यार काळी पट्टी बांदून न्याय अन्याय चोखता हांव. पट्टी हांव सोडचो ना न्याय मागीर खंयूय पाव. पट्टी हांव सोडचो ना न्याय मागीर खंयूय पाव. What steps are being taken, I think the Ministry of Mines will be better placed to say, but I understand that they have moved or will move the Supreme Court to relax some of the orders passed earlier. I think orders have already been relaxed in the case of the Karnataka mines. I think some orders are expected in the Goa mines. Today, virtually along with the scam, it virtually has pulled out $25 billion from the Indian economy per year. That's the reason you find dollar at 61, 62. It's very simple equation. Goa is to export 6 billion worth iron ore abroad. Today India is named importer on iron ore. So $25 billion is an shortage in foreign exchange over last 1 year. What I'm trying to say is those who have done the scam should be punished, but you don't throw baby with the bathwater. कोंकणीन एक म्हणा उंदराच्या रागान घराक उजो लायना. That seems to be the attitude at the highest judicial level, where they ban everything first and then think about it. The worst part is people who have done those irregularities don't get punished because most of the time the issue remains in the court and you can't investigate also properly. मीन बंद जावन 10 महिने जाले आनी ह्या 10 महिन्यांत दिल्लीक धरणां जाली, शिष्टमंडळ जाली, प्रधानमंत्र्या कडेन भेटी जाल्यो, हेर मंत्र्यां कडेन भेटी जाल्यो, गोंयांत आंदोलनां जाली, गोंयचें सरकार थंय गेलो, थंयचे लोक हांगा आयले, खूब घडामोडी घडल्यो, पूण भारत सरकारान एक्क उतर काडून आशिल्लें. पळोवया, तुमी हाका वचून मेळात, ताजे कडेन उलयात, प्रयत्न करया, असल्योच गजाली चलताल्यो. कांय ठोस अशें कांयच सांगूं नाशिल्लें. पयले फावट 10 म्हयन्यां चिदंबरम उलयलो आनी म्हणालो गोंयच्यो मिनाच्यो खणी सुरू करूंक जाय, कारण गोंयच्यो मिनाच्यो खणी सुरू करपा जाय त्यो गोंयकारांच्या इंट्रस्टान न्ही, गोंयकारांक लागून न्ही, देशाक लागून. कारण तो रुपया पळय आसा न्ही, तो घसरगुंडीचेर बसला आनी तो सुर्र सुर्र करून सकयल देंवत आसा. आनीक आंतरराष्ट्रीय बाजारांत ताचें मोल घसरिल्ल्यान सगळी अर्थीक बांदावळ जी आसा भारताची ती गडबडली आनी ती गडबडत आसा. म्हणटकर हें काम सारकें करपाक आयात आमी कमी करपाक जाय आनी निर्यात वाडोवपाक जाय. आनी जेन्ना कोणूय निर्यातीच्यो गजाली उलयता तेन्ना गोंयच्यो मीन तातूंत पयलीं येता. कारण गोंयच्यो मीन पळय आसा न्ही, ते फॅक्टरींनी बी वचपाक शकना, ते फक्त एक्सपोर्टाक वचूंक जाय. थोडे लोक गोंयचे मिनाक गोंयची मिनाची आयर्न ओर गार्बेज म्हणटा, म्हणजे ते इतले सकयल्ले दर्ज्याचे आसता, ते मागीर कितें प्रक्रिया करून ताजो दर्जो मातसो वाडोवन ते फॉरेनाक धाडटा आनी थंय ताजी प्रक्रिया ते मागीर आनी वाडयता, ताजो दर्जो आनीक वाडयतात. म्हणटकर हें सगळें गोंयकारांचेर अकस्मात प्रेम जालें आनी मिनाच्यो खणी सुरू करया म्हणटा ते भारताची परिस्थिती मातशी गडबडलेल्यान हें जालें. आनीक अशें जें जालें पळय न्ही, तें बरें जालें. कारण म्हणजे भारताची परिस्थिती गडबडली तें बरें जालें अशें म्हणना, पूण चिदंबरमान जो पॉझिटिव्ह आउटलूक जो दिलो, जो सकारात्मक संकेत दिलो आमकां की बाबा आमी आतां मीन सुरू करपाच्या नदरेन पावलां घालतात. आपणे मीन खात्याक सांगलां की सुप्रीम कोर्टान मातश्यो हालचाली करात आनी सुप्रीम कोर्टान जी बंदी घाल्या ती मातशी सदळ करपाक लायात, तातूंतली रिलॅक्स करपाक लायात आनी गोंयचे मीन सुरू करपाक लायात. आनीक ताणें सांगलां की बाबा एक्सपोर्ट ड्युटी जी आसा
ती बी आमी कमी करपाचे ताजेरी बी विचार चल्ला. भारत सरकारांत वेगळी खातीं आसता ती एकामेका कडेन सदांच भासाभास करीत आसता, अशें करपा जाय तशें करपा जाय आनी खुबशे मतां मदल्यान प्रधानमंत्र्याक वाट काडची पडटा. ती भासाभास सद्या चालू आसा, खंय पावता तें पळोवया अशें म्हणून ताणें सांगलें. आतां रुपया घसरलो आनी रुपयाक लागून भारताची अर्थीक परिस्थिती वायट जायत चल्ल्या, ह्यो गजाली पळय आसात न्ही, ह्यो काही कोणाक ह्यो नविदादी न्ही. हातूंतली मुख्य गजाल म्हणजे आमच्या मुख्यमंत्र्यान मनोहर पर्रीकारान 1.5 म्हयने पयलीं सांगिल्ली, ताणें मातशी वेगळे तरेन म्हणिल्ली की ज्युडिशियरीन जे मायनिंगाक जी बंदी घाल्या ताका लागून रुपया एक्सपोर्ट बंद जाला आनी एक्सपोर्ट बंद जाल्ल्यान रुपयाचें मोल घसरलां. आमची CAD म्हणजे करंट अकाउंट डेफिसीट वाडला आनी रुपयाचें मोल घसरलां आनी ताका लागून हें जें ज्युडिशियरीन काम जें केलां ताका लागून भारताचे परिस्थितीक अर्थीक परिस्थितीक मार बसला, अर्थीक सिच्युएशनाक मार बसला. म्हणटकर हें ताणें इंटरनॅशनल सेंटरांत खंयच्या तरी एका सुवाळ्याक उलयतना म्हणिल्लें आनी ताजेर आमी जायात जागे त्या विशयाचेर बी उलयल्ले जायत जागे प्रोग्रामांत. म्हणटकर ह्यो गजाली चिदंबरमान सांगल्या त्यो नव्यो न्ही, त्यो आमकां बऱ्याक पडटल्यो आनी गोंयचे मिनाच्यो खणी बेगीन सुरू जातल्यो अशें आमी धरया. आतां कामगार जे आसात म्हणजे मायनींग पिपल्स फ्रंट सगळे मिळून म्हणजे ट्रकवाले, कामगार, बार्जवाले आनी ज्या लोकांचे पोट मिनाचेर अवलंबून आसता ते सगळे मायनींग पिपल्स फ्रंट ते खंय आतां प्रत्येक तालुक्यांत मिटिंगो करतात आनी आतां 29 तारखेक गोंयांत व्हडली मेगा मिटींग जावपाची आसा, अशी व्हड तांची सभा जावपाची आसा. आतां ते सभेंत म्हजी तांकां एक सुचोवणी आसा की हाजे फुडें तुमच्यो ज्यो सभा जातल्यो, आंदोलन जातलीं, ताचो सगळो रोख सुप्रीम कोर्टा वटेन आसचो. कारण आतां फुडलें काम जें आसा तें सगळें सुप्रीम कोर्टांत आसा आनी सुप्रीम कोर्टाच्या कानार एक घालपा जाय की बाबा गोंयचे लोक आतां ते 1 लाख लोकांक त्रास जाता म्हूण तुमी जो जजमेंट दिला तो सगळ्यांक बादता, म्हणून तुमी ते रिलॅक्स करात. हाजो अर्थ बेकायदेशीर बिना परतून सुरू करा चालीक लायात असल्यांची गजाल न्ही. जे कितें बेकायदेशीर आसा ते बंद करात आनी ज्यांनी कोणें बेकायदेशीर केला तांकां खास्ती बी करात. पूण कायदेशीर जे आसा जे सगळे कायदे कानून नेम बीम पाळून जे मीन आमी सुरू करपाक शकता, ज्यो खडी सुरू करपाक शकता त्यो ताबडतोब तुमी सुरू करपाक दिया. आनी गोंयच्या सरकारान काम चालू दवरचें. आदींच मुख्यमंत्र्यान सांगलां 31-40 खणीक आमी परवानगी दिवपाक शकता सुरू करपा म्हणून. सगळ्यो त्यो सगळ्या खडीचे डॉक्युमेंट बी तपासून सगळे कितले तरी 193 काय 100 कितल्यो तरी खणी आसात त्यो लिजीस आसात त्यो तांचे सगळे डॉक्युमेंट तपासून खंयचे बरोबर आसा खंयचे सारके ना हें सगळें पळोवन तांणी सगळी तयारी दवरची की बाबा आज खण सुरू कर म्हणून सांगल्यार ते आनीक थोडे दिसांनी सुरू करपाक शकतले. कारण खण सुरू करप, मीन काडप आनी मिनाची निर्यात करप ह्यो 2 वेगळ्यो गजाली. कारण मिनाची निर्यात म्हणजे आमचो तो सोयरो बसूना तुमी धाडात रे आपूण घेता म्हणपाक. इंटरनॅशनल मार्केट अजुनी आसा काय ना तें पळोवचें पडटलें. काय तांणी भायले दुसऱ्या देशां कडल्यान घेवपाक सुरवात केली आनी आमचे कडेन आतां घेतले काय ना हाजे फुडें. कारण हाजेर बाबा पात येवन रावपा जाता काय ना हे केन्ना बंद करात आनी केन्ना सुरवात करात हें सांगून नजो अशें म्हणून तुमचे कडल्यान आमकां मिनूच नाका अशें बी ते म्हणपाक शकतात. म्हणटकर ह्यो सगळ्यो गजाली सुप्रीम कोर्टान जरी सांगलें बाबा तुमी मीन सुरू करपा जाता आनी राज्य सरकारांनी प्रयत्न केले तरी पूण मिनाच्यो कंपनी फाल्यां मीन सुरू करतले अशांतली गजाल न्ही. म्हणून तांणी बी आपले प्रयत्न चालू दवरचे आनी गोंयचे मीन बेगिनांतले बेगीन सुरू जावचे. आतां हे सगळे काबार जातकर एक गजाल आमी आमची देशाची अर्थीक बांदावळ जी आसा तातूंत सदांच आमी म्हणटात की पर्यावरण आनी अर्थीक उदरगत, अर्थीक एक्टिविटी, अर्थीक कारवाय हातूंत बॅलन्स आसचें, हातूंत समतोल आसचें, समतोलपण आसचो. म्हणटकर जर जो समतोलपण नासत आनी अकस्मात पर्यावरण माथ्यार घेवन आनी कांयच नाका फक्त पर्यावरण उरल्यार पुरो अर्थीक उदरगत बी खंय पावता थंय पाव अशें जर म्हणत परिस्थिती कशी वायट जाता तें आतां लोकांक कळ्ळां. म्हणून हाजे फुडें भारत सरकारानूच न्हय तर सुप्रीम कोर्टांनी बी आनी सगळ्या कोर्टांनी बी हें तकलेन दवरपा जाय की समतोलपणां आसपाक जाय.
पूण फाजील म्हत्व दिवन ते खंयचे खंय गजाली पावोवपाक जायना. ह्यो गजाली तकलेंत दवरून फुडाराची उदरगत आमची जावपाक जाय आनी पर्यावरणाचें रक्षणय बी जावपाक जाय. हो जालो आमचो पयलो विशय. जायात जागे आमचो दुसरो विशय आसा 500 वर्सां पयलीं पुर्तुगेज राजवटीन पाद्र्यांच्या मत्तीन गोंयांत धर्मांतर करपाचो यत्न केलो आनी खुबशे प्रमाणांत तांकां यश आयलें. आनी धर्मांतरूच न्हय तर धर्मांतरा बरोबर गोंयांत भारतीय संस्कृती जी आशिल्ली ती उखडून भायर उडून पुर्तुगेज संस्कृती पाश्चात्य संस्कृती घालपाचो यत्न केलो. आज भारतीय घटनेन दिल्ले अधिकार वापरून दिल्ली मतांचो अधिकार वापरून गोंयांत आशिल्ली भारतीय संस्कृताय भायर उडोवपाचो प्रयत्न करपी थोडे लोक अजुनूय उरल्यात. तर त्या लोकांचेर नदर दवरपाक आमचे तरणाटे बी उठल्यात आनी त्या लोकां मदीं भारतीयत्व पातळावपाक भारतीयत्व आमी भारतीय आमची संस्कृती भारतीय हे विचार पातळावपाक गोंयचे तरणाटे उठल्यात आनी गोंय राखण मंच म्हणून सुरू केला. आनी तेय बी जंय जंय हे जे लोक आसात जांची एंटेना जर चड फॉरेनाक आसता कमी इंडियेंत आसता तांकां जाग्यार हाडपाचो ते यत्न करतात. पळयात हो व्हिडिओ. A for आमगेलो, B for बारकेलो. A for आमगेलो, B for बारकेलो, C for कुसलेलो, D for धावडायलो. C for कुसलेलो आणि D for धावडायलो. म्हणजे डायसेशन स्कुल्सांनी कितें चल्लां, कितें तांची परिस्थिती आसा हाजे फॅक्ट्स एंड फिगर्स आमी ह्या एकेडमीक ऑथॉरिटीक दितले. म्हणटा फायनल रिपोर्ट नोव्हेंबराच्या निमण्या सप्तका पयलीं दिवपा जाय. कित्याक डिसेंबरान खंयचेंय स्कूल खंयची शाळा जर माध्यम बदलता जाल्यार तेंच्यांनी डिसेंबरान तें एडीआय एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक कळोवपा जाय. आनी ही 128 जी 130 शाळा आसा जी इंग्लिशेन चलता ती जर बदलतली माध्यम बदलतली जाल्यार तेंच्यांनी डिसेंबरान तांकां एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक कळोवचें पडटलें. For us, for FOSS and the parents, it very clearly remains that English should be as a choice right from pre-primary right up to the entire schooling. So besides Konkani, Marathi, English should be incorporated as a medium of instruction with government grant. All this while, pre-primary was not a formal education. Now they're trying to get it into a formal education with government grants, because of all this year there were never grants given to pre-primary. So now since they're getting it into formal, it is a form of education for us. It should start right from day one. गोंय राखण मंच कितें म्हणटा तर पर्रीकार सरकारान जे इंग्लीश मुळावी शाळांक अनुदान दिवपाचें जें धोरण चालू दवरलां तें चूक, तें ताबडतोब बंद करात आनी फक्त कोंकणींतल्यान वा हेर भारतीय भासांतल्यान जें मुळावें शिक्षण चलता तांकांच फक्त अनुदान दियात. आनी तांणी वॉर्निंग शिटकावणी दिल्या की हें काम नोव्हेंबर पर्यंत जावपा जाय, कारण नोव्हेंबर डिसेंबरांत एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक शिक्षण खात्याक तें कळोवपा जाय सगळे इस्कॉलांनी बाबा आमी फुडल्या वर्साच्यान हें बदलतले म्हणून शिक्षणाचें माध्यम बदलतले, ना जाल्यार प्रॉब्लेम जावं येता. आनीक जे समिती सरकारान नेमल्या त्या समितीनी बी नोव्हेंबर पर्यंत रिपोर्ट दिवचो. ते वटेन फोर्स उठला आनी फोर्सा विशीं तुमकां चड सांगपाची गरज ना, तुमकां सगळें खबर आसा. फोर्स उठला आनी म्हणटा कितें पर्रीकारान प्री प्रायमरी लेवल म्हणजे केजीक बीजीक जर केजी कोंकणींतल्यान मराठींतल्यान जर सुरवात जायत सरकारान आपूण अनुदान दितलो अशें म्हणून जाहीर केलां. तर कोंकणीकूच कित्याक इंग्लिशीकूय बी दिवपा जाय. इंग्लीश प्री प्रायमरी इंग्लीश केजी जें आसा ताकाय बी सरकारान मदत करपा जाय. जितले कोंकणीक करता तितलेंच इंग्लिशीन करपाक जाय. आनी तें जर सरकार करना जाल्यार सरकाराक करपाक आमी फोर्स करतले. आनी सरकाराक कशें फोर्स करतले तर सरकाराक फोर्स करतले आंदोलन करून.